आयतारा शेल्डे वाठारांतली ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेत 39 स्क्रॅप अर्बन दर्जो स्मार्ट मीटर आणि कोयराच्या प्रश्नाचेर चर्चा जाली. 39 कायदो स्क्रॅप करचो असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो. तशेंच ग्रामपंचायतीचो कसलोच प्रस्ताव वा सल्लो घेनासतना शेल्डे ग्रामपंचायतीक अर्बन जाहीर करपाचो पंचायत संचालनालयान केल्ल्या निर्णयाक ग्रामसभेन खर विरोध केलो. हो थाराव जेम्स फेर्नांडीसान ग्रामसभेत मांडिल्लो. काकुमड्डी वाठारांतल्या थळाव्यांनी स्मार्ट मिटरा आड ग्रामसभेत निवेदन भेटयलें आणि कोयराच्या प्रश्नाचेर हे बसकेत चर्चा जाली. गार्बेज कलेक्शना येता गार्बेज कलेक्ट वाटेर पडटा ते काडटा तरी पूण लोक सुदरना. स्वच्छ भारत मिशन चलता आमगेलें पूण हांकां जे पंच मेंबर आहाय न्हू तेणी जे कोण गार्बेज उडयताय तेणी तांकां सांगपाचें वाटेर उडयताय तुमी उडयना काय म्हणून. पूण जे गार्बेज उडयता पळय ते लोकल उडयता काय भायले बी उडयता? भायले बी उडयताय. आतां कितें जालां आमची मेन रोडा सायडीक कॅनल आर्क पळय आहा न्हू थिंगा लोक मेल्ली जनवार हाडून उडयताय. सुणे जावं माजर दुकर मेल्लेले थिंगा हाडून आमचे सारवाकडेन घरां आहाय तेंकां हे हांवें वचून एन्क्लिकन सांगलें इरिगेशन डिपार्टमेंट सांगता आपण पंचायती सांगला म्हणटरी हें कितें जाल्लो आहा हेजेरसून तेजेर मारपाचें काम कोण करपाक सोदना थिंगा फेन्सिंग करपाक. दुसरें म्हणल्यार आमगे थिंगा जायत्यो पयली फोंडेसो आहल्यो थिंग लोक कलेक्शना लेगून येता आसता म्हणल्यार फोंडी व्हरून थिंग गार्बेज उडयता. दुसरें म्हणल्यार आतां मिलिको एक थिंग गार्बेज आमी पोल्युशन बोर्डाक कंप्लेन करून पोल्युशन बोर्डाक ती क्लियर करपाक आयिल्ली पंचायती आनी थिंग तेणी बोर्ड मारला तरी पूण थिंग बोर्ड मार थिंगा पोत्तून उडयन लोक थिंग जळयता गार्बेज. हो आमचो इशू आनी गार्बेज जळोवप म्हणल्यार कितें सारको हेल्थ इशू चडवलो. हें कितले तेंप जालो हे आतां चल्ल्यार चड वर्सां जालीं 2-3 वर्सां जालीं अशें चलता. आमचे सगळे सांताक्रूज काकुमड्डी गांवा भयणांनी डिसिजन घेतला सिग्नेचर मेंटेन करून आमी विलेज पंचायत शेल्डे सबमीट केल्ले आसा. हें आमी आमकां स्मार्ट मिटर घालचो न्हय म्हणून आख्खे गोंयान घालचें न्हय म्हणून आमी दिल्लें तें रेजोल्युशन पास करून पंचायतीन करचें म्हणून हांव मागतां. कितले जाणांनी सायन आसा तुमी? सगळे म्हणून आमचे भाव भयणां 60 आनी 68 मेंबरांनी सायन मारल्या. तुमची कितें मेमोरेंडमाचेर कितें बरयलां? मेंबरांचेर बरयलां आमी की हो स्मार्ट मिटर घालचें न्हय म्हणून. जायतो बोवाळ जाता सगळ्या गोंयांत कशें आमकां एक बील जायत येता एक चड बील येतलें देखून आमी हें पळय एप्लिकेशन दिल्यार सगळ्या पागोयचें जो पावर मिनिस्टरा आनी CMाक आनी तेजी हेणी दखल घेवन हें रिजेक्ट करचें म्हणून हांव मागतां. गार्बेज इशू आता तेणे सांगला त्या प्रमाणे म्हाका विलेजरान सांगला त्या प्रमाणे गार्बेज इशू फूल रस्त्याक मला म्हणटा तो एक प्लास्टीक पिशव्यो खंयच्या गांवांत ते? हांगाच आमची शेल्डे वाठारांत फूल जे मेन रोड आहा पळय हें करता. पण हांवें फील आतां हेतून जे BBचे आतां जे गार्बेज कलेक्शन जाता तें रेगुलर कलेक्शन करता हें म्हाका खबर आसा. पण तरी पण हांवें तांकां सांगलें समज तुमकां दिसता अशें कितें दिसता जाल्यार तुमी सांगा म्हाका आयडेंटिफाय करुया मागीर आमी तांकां. आतां कोण रोड सायड डंपिंग करता ते? रोड सायडीन थोड्यांनी हें केलां विलेजरान रोड सायड डंपिंग करता तेवूय सांगला. सो एक्चुली आमी बोर्ड बी मारलेलो आसा पेनाल्टी तांकां फायन खातीर पेनाल्टी. पण तरी सुद्दां एक वेळ ते म्हणटा कॅमेरा लाय आनी हे सांगता. पण तेजेर आमी मुखार कितें करपाक तें पळयतले. पण तरी सद्या जे कोणाले आतां आसा पयलीं ते आमी मुखार हांव तांकां इन्फॉर्म करता. आनी आतां स्मार्ट मिटराची काकुमड्डी सांताक्रूज तेणी एक रेजोल्युशन घेतलां की तें तेज्या बद्दल रेजोल्युशनान ते स्मार्ट मिटर म्हणजे आतां हें वाडटा म्हणटा न्हू ते बिलां वाडटा प्रत्येक कामाक बिलां वाडून येता. सो स्मार्ट मिटर हें कितें आसा हेका लागून तेंच्यान रेजोल्युशन घेतलां. सद्या आमी रेजोल्युशन घेवन आमी तांकां मुखार धाडटा मुखार कितें येता तें पळयता मागीर.